बरे व्हडले संकट येयलेले आमच्या भारत देशात तर चेरूच न्हू तर संबंध वर्ल्डान हे संकट येयल्ले आनी आमचो देश असो हा देश की प्राचीन काळा पासून हांगासर खुबश्यो अश्यो महामारी येयल्यो जाल्यार आमच्या भारत देशान झेल्ल्यो आनी अनुभव संपन्न असो म्हणपाक जाता देश जाल्यार नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा सकल लॉकडावन केल्या नंतर सगळ्या अख्ख्या देशान बऱ्यापैकी लॉकडावन पाळ्ळे बिळे सगळे कडेन पळयला तुमी जाल्यार हे म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर अशा एसेन्शियल सर्वीस हे आपल्या जीवाची पर्वा न करता हे कामगार हे वर्कर सदांच ते स्वच्छता दवरता आनी स्वच्छता दवरल्यामुळे आमकां सगळ्या बाकीचे जे लोक हांगासर जगता तांकांय नाजाल्यार आयज सगळो अख्खो वास्को भर अख्खो शहरान घाण पडपाची जाल्यार हांकां खरोखर हांकां वालोर दिवपाचो जाल्यार हांवें काही प्रमाणान अशे फ्रेंडांक बिडांक आमच्या कोणाक जाता तांकां केला आनी आमचे सगळे मित्र वांगडा मदत करपाक जाल्यार म्हाका दिसता की सरकारान ह्या म्युन्सिपल वर्करांची दखल घेवपाची आनी तांकां कांय हेल्थ ग्रावंडार कितें तरी तांकां मदत करची आनी आमी जाता त्या भशेन म्हाज्या यथाशक्ती प्रमाणे आमी केला आनी हांव तुका व्हडलें कांय सांगूंक शकना. लॉकडाऊन झाल्या उपरांत म्युन्सिपाल्टी वर्करांक हांगा कोणी कांयच दिवंक ना आज पर्यंत म्हणजे अशें जे हेल्प जो आज शेखर खडपकर म्हणजे एक्स चेअरपर्सन शेखर खडपकर आज जे त्यांनी कितें वर्करांक दिले हेल्प केला ते व्हडले खूब मोलाचो आसा पण आज पर्यंत अशें कोणी अजून कांयच दिवंक ना आसा. फर्स्ट टायम शेखर खडपकरान दिले ही मोठी भाग्याची गोष्ट आसा. अशेंच तेणे आमकां कोणी तरी अशें फुडें सरान आमच्या वर्करांक जे आमचे लेबर वर्कर काम करतात घाणीचे तांकां कितें तरी हेल्प करपाचो हें हांव सरकारा कडेन मागता. जे महामारीचे संकट येयल्लें अख्ख्या वर्ल्डाक अख्ख्या देशाचेर तशेंच हे गोंयान सुद्दां येयल्लें आहा. सो आमचो शेखर खडपकर बाब जो सोशल वर्कर आनी जो वेल विशर चडसो बारीक बारीक गरीब लोकांची जी ताका एक हें आसता की तांकां जास्ती आसा ते लोकांच्या बाबड्यांचें कशें जातलें हें जातलें हो एक तेणी विचार धरलो आनी आमकां सगळ्यांक फ्रेंडांक बीन सांगलें अशें करी आमी आनी एक पयली इनिशिएटीव म्हणटा ती फाटल्या दिसान तेणी खुबशे गरीब लोकांक जे कोणाक रेल्वे स्टेशनार आनी खंय तांकां तेणी आपलें जें कितें बारीकशें कितें तरी एक आपल्या हितूनसून आपल्या कश्टांसून तो दिता. तशेंच आयज म्युन्सिपाल्टीचे लोक जे खूब जाण जे साफ सफाईचें काम करता जी तेंची एक प्रेरणा दवरपाक जाय सगळ्या लोकांनी की ती तेंचे मार्फत जे ते लोक आयज सगळो वास्को शहर साफ करता सगळें हें करता ती एक तेणी दखल घेतली एक बरें कार्य केलें तेणी ताका लागून चड करून हांव शेखर खडपकराचें देव बरें करूं म्हणटा आनी एका बाबड्यांक थोड्यांशी कितें तरी बारीकशी तेणी फुलना पाकळी कशी मदत केली.